फाटल्या 7 वर्सांच्यान तुवें हॉस्पिटलाचें काम चालू आसा, पूण आजून मेरेन ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जायना। आयज फाल्यां करीत आजून मेरेन हॉस्पिटलाच्या उक्तावणाक म्हूर्त मेळ्ळो। येता त्या 26 जानेवारी हॉस्पिटलाचें उक्तावण जातलें म्हूण सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळा। मात ह्या हॉस्पिटलाचें खरेंच उक्तावण जातलें काय असो प्रश्न सध्या थळाव्यांक पडला। आतां तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतले ती आमचे तुया गांवचे हॉस्पिटल जे 7 वर्सां जालीं चालू आसा काम। आयज ओपन जाता, फाल्यां ओपन जाता। आयज सांगपाचो उद्देश म्हणजे की काल आमच्या भलायकी मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांनी एक परवरी वर्तमानपत्रान येयल्ली ती खबर आसा की तेणी परवरी सांगला की एक सुसज्जन हॉस्पिटल थंय कितें तरी उबारता बी म्हणून। एक व्हेरी केपेबल मिनिस्टर तो आमच्या गोंयचो आनी वयता थंय तो बरें काम करता एज कम्पेर्ड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट। पूण जेन्ना आमी पेडण्या तालुकान पळयता तेन्ना सगळ्यांचे टॅलंट खंय वयता तेच कळनात। फॉर एग्जाम्पल हे 7 वर्सां जालीं 3दा पेंटींग, आतांय पेंटींग तेंचें चालू आसा। 26 जानेवारीक उद्घाटन करता म्हणून सांगलेलें, पूण जर तेजी दुर्दशा पळयत जाल्यार म्हाका दिसना ती 26 जानेवारीक चालू जायत। आतां खंयचे वरात सांगलेले ते म्हाका याद येना की 2024 जानेवारी काय 2025 जानेवारीक सांगलेले ते। आनी दुसरी म्हणजे म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे जेन्ना पेडण्या तालुका, जेन्ना मतदारसंघ पेडण्या तालुका दोनूय जे मतदारसंघ आसा ते गोवोरमेंटाची प्रायोरिटीचेरूच नासतात केन्ना। कित्याक लागून म्हणटात जेन्ना इलेक्शन येता, जेन्ना खंयचें इलेक्शन चालू आसा जाल्यार तांकां ते मतांचे प्रायोरिटी दिसतात। म्हटल्यार जर कार्य जर पळयत जाल्यार सरकाराचें जाल्यार हें एक बरें उदाहरण आसा। बेरोजगारीच्या बाबतींत इलेक्ट्रॉनीक सिटी थंय पाड पडल्या। आतां हांगासरूय तेंच्यांनी हें दवरलां। आतां 26 जानेवारीक तेंच्यांनी पूर्ण करता म्हणून सांगलेली ती म्हाका तरी दिसना ह्या 26 जानेवारीक पूर्ण जातली। आनी दुसरें म्हणजे आमचे भलायकी मिनिस्टर जे आसात ते ह्या आमच्या तुया गांवच्यान जे हॉस्पिटल आसा तेजेर मात्र ते केन्नाच कितें शब्द उलयनात। म्हाका याद आसा एकदां ते खंयच्या तरी शिबिराक गेल्लेले, आरोग्य शिबीर, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की दोनूय आमच्या आमदाराक घेवन मुख्यमंत्री हरशीं उलयता आनी फायनल कितें ते सांगता म्हणून। तेज्या उपरांत जो कोण हांगासर येता तो फक्त डेटीच दिता की 24 हे केन्ना 26 जानेवारी केन्ना आनी खंयची डेट, ह्या डेटीक ते ओपन करतले बीन म्हणून। पूण म्हाका तरी दिसना हांगासर जे काम जर पळयत जाल्यार ते 26 जानेवारीक ओपन जातले अशें म्हाका दिसता। गोवोरमेंटा कडशी खूब पयसो आहा महोत्सव करपाक, खूब कार्यक्रम करपाक। आतां हिवूय एक जागो आसा, हांगासरूय कसलो तरी एक महोत्सव नाल्यार करून तेंच्यांनी सोडपाचो। तुम्ही हॉस्पिटलच्या नव्या इमारतीच्या वाठारात आसात आणि हे हॉस्पिटल आपले आदले मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी 52 कोटी रुपये खर्च करून ही इमारत उबारल्या। इमारत पुराय जाल्या, पूण जे आतूं भितर जे फर्निचर लागतले, जे सोयी सुविधा लागतले ताची कमतरता दिसून येता। 26 जानेवारी 2024 सालान हे हॉस्पिटल उद्घाटन जातले अशें सरकार सांगता, पूण तशें भितर पळयल्यार हे काम खूब बारीक अजूनय अर्दवट आसात, ते पुराय जावचे ना। भायल्यान इमारत रंगरंगोटी करपाचें काम सुरू आसा। आतां मेरेन 3 वेळार ह्या इमारतीच्या फाटल्यान रंग लावपाचें काम कंत्राटदारांनी केल्लें आसा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हे ह्या हॉस्पिटला विशयी तशे सक्रिय ना। तांकां तांच्याच वाठारांतल्या हॉस्पिटलांचे पडलेले आसा अशें दिसता। गांवांत जी भलायकी केंद्र आसा ताचेर सोयी सुविधा ना, कर्मचाऱ्यांचो वानवो आसा, दोतोर उपलब्ध जायना। ह्या हॉस्पिटलान नवीन हॉस्पिटल हे गोवा मेडिकल कॉलेजीक टॅप करपाचे आसात। त्या धर्तरेचेर हे हॉस्पिटल दूरदृश्टी दवरून तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी उबारले, पूण ते गेल्या उपरांत अर्थात ते पराभूत झाल्या उपरांत नवीन आयल्या आमदारान ह्या हॉस्पिटला कडेन जायते लक्ष दिवना। आतांच थळावे आमदार जीत आरुलकरान सांगला की 26 जानेवारी मेरेन हे हॉस्पिटल पुराय जातले, पूण जर भितर पळयल्यात जाल्यार फर्निचराचें काम अर्दवट आहा, लायटीचें काम अर्दवट आहा, प्लंबींग सुरू आसा। काम फक्त दिसता ते भायल्यान रंगरंगोटी। ज्या हॉस्पिटलाच्या मुखार आसा थंय कितलो कचरो साचला, कितली झाडां
झुडपा उबी आसा हे चित्र दिसता. हे हॉस्पिटल बेगोबेग सुरू करचे अशी आम्ही ह्या माध्यमांतल्यान मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV.